वेदर पळय कितले बरे जाल्ले आसा ते. तुमच्या थंय अशेंच वेदर आसा की ना कमेंट करून सांगा ना. काल तर भरपूर असो पावस पडला आणि आतांय बीन पावसान काळोख केला आणि त्याच बरोबर बारीक बारीक शिवरां सुद्धा पडपाक स्टार्ट जाली पळय. सो हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आणि भरपूर असो पावस पडटा. कालच्या भशेनूच आतांय बीन सुरुवात केली पावसान पळयात. काल तर सांगूच नाका, काल एकदम कोसळून असो पावस पडटालो, इतलो भयंकर पावस पडला. काल सांजचो तर नाही भरपूर पावस पडला आणि ह्या वातावरणान नाही म्हणटा तशें काम करपाक खूप मज्जा येता सामकी. आणि असल्या पावसाक नाही म्हाका भिजोंक सुद्धा वेगळीच एक मजा येता सामकी. तर आयज म्हटलें हे वातावरणान नाही काम सुद्धा करपाक म्हटलें स्टार्ट करूया. एक वेगळीच एनर्जी आसता नाही. सो थंबनेल तर तुम्ही पळयलेच आसतले. तर आयज हांव नाही पॅकिंग करपाक बसतलें, म्हटल्यार मसालो जो आसा तो पॅकिंग करूंक बसतलें. आनी मसालोच नाही बाकीचेय थोडेशे आयटम आसा ते सुद्धा म्हाका पॅकिंग करूंक जाय. म्हटल्यार खूब जाणांनी चवळी, मूग, हळसाणे, शेंगदाणे हेजी ऑर्डर दिल्ली म्हाका तांदळाची बीन. सो ते तुमकां आयज दाखयतलेंच हांव. वेगळे अशें कितें हांव आनीकूय सेल करता म्हटल्यार म्हाजे कडेन सद्या प्रेजेंट कसलो स्टॉक आसा तेंय बीन दाखयतलें. आनी त्याच बरोबर फिश करी आनी रेड चिली पावडर तो स्टॉकान येयल्लोच आसा. सो तोय बीन हांव आतां पॅक करूंक बसतलें. म्हटल्यार व्हडलो असो ब्लॉग करचो ना, धाकटो असो ब्लॉग करतलें. ऑलरेडी लास्ट व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलां सद्या म्हजो शेड्यूल जो आसा तो खूब बिजी वयता. सो तेका लागून धाकटोसो असो व्हिडिओ करतलें आनी अपडेट दितलें तुमकां कसलो कसलो स्टॉक येयल्लो आसा तो. तेच्या पयलीं नाही तुमकां आयचें वेदर दाखयता. तें म्हटल्यार म्हजें फेवरेट सामकें. पावस पडटा सो दाखयता कशे तरेन पावसान काळोख केला. आनी लायटूय आमची नाही येता वयता सामकी, बेजारूच हाडटा सामकी. कित्याक जाणा लायट तर मेन आसा, कारण म्हाका पॅकिंग करूंक बसूंक जाय तेका लागून. आनी बरें जालें की आयज गडगड ना म्हणून. काल गडगडो इतलो आसलो ना, जगल्यांनी गडगड बीन चालू आसलो, बट आयज ना. आनी तेज्या भायर आनी एक हांवें आमच्या बिजनसान एक न्यू मेंबर म्हणू शकता या कितें म्हणू शकता, एक वस्तू म्हणू शकता ती एड ऑन जाल्ली आसा. आनी खूब दीस जाले हांव वेट करतलें की हें घेतलें. तेज्या फाटल्यानूय स्टोरी आसा, ती नॅक्स्ट व्हिडिओन तुमकां सांगता तेज्या फाटल्यातली स्टोरी कितें आसा तें. बट तें कितें घेतलां हांवें तें तुमकां दाखयतलेंच हांव फुडें. तर चला सगळ्यान पयलीं तुमकां वेदर दाखयता आनी म्हजो आयचो लूक कसो आसा कमेंट करून सांगा. एक्चुअली हो ड्रेस हांवें साखळे घेतलेलो आनी कपडो म्हाका तितलो कितें खास असो लायक जावंक ना, तेका लागून घरात घालपाक हांवें काडलो तो. तर पावस पडटा, भिजोंक जाता सामकें येतात. सो दाखयता तुमकां वेदर पयलीं आनी तेज्या मागीर पॅकिंगाक बसया. हे पळयात आयचें वेदर. बारीक बारीक पावस पडोंक स्टार्ट जालो, पूण पावसान काळोख तर भरपूर केला सामको. आनी पावस पडटा म्हटल्यार नाही झाडांक पळयात एक वेगळोच कलर येता, एक वेगळी शेप येता आनी अशें दिसता की झाडां भरपूर हॅप्पी आसा म्हणून. आनी तेच्या भायर बर्ड्स सुद्दां हॅप्पी जाता न्हय, कारण गरमेन तांकां इतलें हें जाता, स्पेशली झाडांक. सो कितलो कलर बरो दिसता पळयात, झाडां सामकी खूश म्हणटात तशी. सो अशा तरेन आयचें वेदर आसा पळयात. येतलो आयज शुवर पावस. सो अशा तरेन तर आयचें वेदर आसा. आनी कालच्या पावसाक न्हय आमी भरपूरशें सामान हांगसर शिफ्ट केलें पळयात. बॅकग्रावंड मातसो अवॉयड करा, कारण पावसूच न्हय काल असो पडलो अचानक सामको. तेका लागून आमकां अशे तरेन सामान दवरचें पडलें. रातोरात आमी अरेंज केलें, कारण हांगसरूय मातशें उदक येता आंगणान, तेका लागून. म्हटल्यार प्रेजेंट आमी रावता थंय आंगणान मातशें उदक येता तेका लागून. सो गायज चला घरान या आनी पॅकिंग स्टार्ट करूया. लायट वचत जाल्यार सगळी कामां म्हाजी चौपट जातली सामकी, कांयच मागीर जावचें ना. तेका लागून घरान मागीर काळोख जाता भरपूर न्हय, तेका लागून. तर चला एक एक करून तुमकां स्टॉक दाखयता आनी स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. सो डायरेक्ट तुमी वॉट्सॅप कॉल करा म्हाका जर तुमकां कितें बुकींग करूंक जाय, ऑर्डर करूंक जाय जाल्यार. कारण चडशें म्हणटा तशें हांव एक्टीव न्हय, वॉट्सॅपार आसता. आनी थंय सपोज हांवें कॉल रिसीव करूंक ना वॉट्सॅपार जाल्यार तुमी मॅसेज घालून सुद्दां टेक्स्ट दवरूं शकता म्हाका. मागीर हांव तुमकां जेन्ना फ्री जातलें तेन्ना हांव तुमकां रिप्लाय दितलें. तर चला स्टॉक दाखयता घरान वचून तुमकां. सो गायज आतां आमी न्हय स्टॉक पळोवन घेवया, तोय बीन बेगिना, कारण न्हय पावसान भरपूर काळोख केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर लायट जर वचत न्हय जाल्यार म्हाका व्हिडिओ सुद्दां करूंक पॉसिबल ना मागीर. सो तेच्या पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें आमच्या बिजनेसान एक वस्तू जी आसा ती एड जाल्ली आसा. सो ती सगळ्यान पयलीं तुमकां दाखयता. आनी एक्चुअली न्हय ती वस्तू सांगपाक गेल्यार व्हडली अशी ना, धाकटीशी वस्तू आसा, बट म्हाका लागून न्हय ती खूब व्हडली आसा.
कारण जेन्ना आमी स्वता अर्न करून जेन्ना कितें बारीक म्हण व्हडली म्हण जेन्ना कसली गोश्ट घेता पळय ती आमकां लागून खूब व्हडली आसता आनी तेची व्हॅल्यू सुद्दां डबल जाता. आनी हें न्हय हांव खूब दिसा पासून प्लॅन करतालें की म्हाका जायत आसली म्हणून. तर सगळ्यान पयलीं तुमकां दाखयता कितें तें. तर हें पळयात, हे आसा ते हांवें शेगडी घेतलेली आसा. तुमकांय खबर आसतलें आमी सगळो मसालो जो आसा तो चुलीचेर भाजता. बट खूब दिसा पासून हांव प्लॅन करतालें म्हाका एक शेगडी जाय म्हणून. आनी कितले दिसूच जाल्ले की हांव हितून हें आसलें की घेवं की नाका. एक्चुली शेगडी जी आसा ती म्हटल्यार इजिली हांव घेवं शकता आसलें. बट म्हाजें अशें आसलें की जितून हांव अर्न करता त्या हितूनसून म्हाका घेवपाचें आसलें. सो ती मागीर व्हडली आसूं नाल्यार ती धाकटी आसूं, पण सद्या हांवें धाकटीच शेगडी घेतलेली आसा. आनी म्हटल्यार कशें आसा की हांव भरपूर हॅप्पी आसा कारण फायनली हांवें शेगडी घेतल्या. आनी इतले दीस आमी चुलीर भाजतालीं, सो आतां आमी शेगडीचेर भाजतलीं. आनी फुडें तुमकां पळोवंक गावतलेंच, फुडें म्हटल्यार नेक्स्ट व्हिडियोन तुमकां पळोवंक गावतलेंच की आमी शेगडेचेर मसालो कसो कितें भाजता तो. पण सगळ्यान म्हणटा तशें खूब हॅप्पी आसा हांव कारण फायनली शेगडी आमच्या बिझनसान एड ऑन जाल्ली आसा. बिझनसान बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण ही शेगडी नॉर्मली पळोवपाक गेल्यार आमी इजिली घेवं शकता. बट बिझनसान बारीक बारीक इन्वेस्टमेंट सुद्दां न्हय खूब इम्पॉर्टंट आसता, खूब गरजेचें आसता. बारीक बारीक सगळें म्हणटा तशें चिंतूनूच इन्वेस्ट करचें पडटा. सो फायनली हांवें शेगडी घेतली. सो ही आसा ती, परत एकदा दाखयता तुमकां. सो खूब 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 हॅप्पी आसा. आनी आयजूच हाडल्या आमी, आजून यूज करपाक सुद्दां काडूंक ना. म्हटल्यार पॅकींग आसा तेका दाखयता. आमचा तेका पॅकींग आसा. सो पळोवया आतां केन्ना आमी हें करता ती. नेक्स्ट व्हिडियोन तर तुमकां पळोवंक गावतलें कारण गरम मसालो आमी शेगडेचेरूच भाजतली, तर तुमकां फुडें पळोवंक गावतलो. तर अशा तरेन आसा. सो ही जाली आमची आतां शेगडी. सो आतां आमी स्टॉक पळोवन घेवया. जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की ह्या फावट म्हणटा तशें मसालोच न्हय तर बाकीचे जे थोडेशे आयटम आसा तेंचो सुद्दां स्टॉक हांव घेवन येयल्ले आसा. ऑलरेडी हांवें मूग, चवळी, हळसाणे घेवन येयल्ले. बट मूग आनी चवळी जी आसा ती आउट ऑफ स्टॉक जाल्ली आसा. ती काबारूय जाली. हांवें बऱ्या तरेन ती सेल सुद्दां केली. सो ह्या फावट न्हय हांव म्हणटा तशें आनी कितें तरी घेवन येयला. ऑलरेडी म्हाका म्हणटा तशें ऑर्डरी आसले, शेंगदाण्यांचे बीन ऑर्डरी आसले. ऑर्डरी सांगपाक गेल्यार खूब आसले, नाशणे बीन आसले. बट ते पॉसिबल ना. बट शेंगदाणे आनी अळसणे जे आसा ते परत स्टॉकान येयल्ले आसा. शेंगदाणे न्हय खूब जाणांनी ऑर्डर दिल्ली आसा. तेंची सुद्दां ऑर्डर म्हाका पॅक करपाक जाय. 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो. मागीर अशा तरेन शेंगदाणे आसा, बरें आसा कारण आमी सुद्दां घेतल्या. तर आतां ही शेगडी जी आसा ती सायडीक दवरया आनी स्टॉक पळोवन घेवया. फ्रेश सामको. आनी पॅकींग करतना तुमकां दाखोवचें ना कारण ऑलरेडी कितलेशे व्हिडियो हांवें दाखयल्ले आसा कशा तरेन पॅकींग बीन करता ते. सो पॅकींग जाल्या उपरांत मागीर पॅकेटां तुमकां दाखयतले. कारण पॅकींग करतना व्हिडियो करपाक न्हय खूब टायम वयता. आनी सद्या हांव एकलेंच आसा, संजय बी ना कारण संजय सामको बिजी आसा तेज्या कामान, तेका लागून. सो म्हाका बऱ्या तरेन तें पॅकींग करून घेवंक जाय अशा तरेन. सो चला आतां स्टॉक पळोवन घेवया. सो ही आतां सायडीक दवरया. सो गायज आतां न्हय तुमकां हांव स्टॉक दाखयता आनी टायम वेस्ट करिना. तुमी आसा ना एक्सायटेड ह्या फावटचो स्टॉक पळोवपाक कारण खुबश्यो ऑर्डरी पेंडींग आसा. सो फायनली तुमचो मसालो हांगसर रेडी जाल्लो आसा. सो एक एक करून दाखयता तुमकां स्टॉकान कितें कितें हाडलां तें. सो क्लोजली असो पळोवया आमी. म्हटल्यार तुमकां क्लोज असो दाखयता की कसलो स्टॉक येयल्लो आसा तो. तर गायज हो पळयात, हो आसा आमचो सगळो स्टॉक म्हणटा तसो. आतां तुमकां व्हिडियोन दाखोवपाक जाय म्हणून इतलो हांवें हांगसर सद्या काडून घेतलेलो आसा. बाकी सगळो काडूंक ना. आनी प्लस म्हाका जितलो पॅकींग करूंक जाय तितलोच हांवें हांगसर घेतलेलो आसा. सो हो जो मसालो पळयता न्हय तो फीश करी मसालो आसा. हो पळयात तुमी हांगसर पळोवंक शकता. सो हो फीश करी मसालो आसा आनी फीश करी मसालो सुद्दां स्टॉकान येयला. जर कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार फटाफट स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता. तुमी म्हाका व्हॉट्सॅप कॉल ऑर व्हॉट्सॅप मेसेज करून ऑर्डर करूं शकता. हो पळयात. आनी फीश करी मसालो जो आसा न्हय तो पावसान मागीर मेळपाक पॉसिबल ना कारण तेजे मिरसांगो बीन जे आसा न्हय ते मागीर सुकोवंक तितलें आमकां गावना. हे पळयात. सो कलर सुद्दां तुमी पळोवंक शकता. हो पळयात. सो हो जो कलर आसा तो मातसो लायट आसता. सो मातशें ना एकदां कन्फ्युजन जाता खुबश्या जाणांक गरम मसाल्याचो कलर आनी फीश करी मसाल्याचो कलर. बट फीश करीचो कलर आसा न्हय तो मातसो डिफरंट आसता आनी गरम मसाल्याचो जो आसा तो डिफरंट आसता. हो पळयात. सो भरपूर एकदम टेस्टी असो
खुबशे म्हणजे सबस्क्रायबरांनी हेजो रिव्ह्यू सुद्धा बरे तरेन दिल्लो आसा, बरे तरेन रिस्पॉन्स मेळटा तुमचो. तर हो आमचो फीश करी मसाला आसा. ऑलरेडी हांवें शेअर केल्ले आसा की कसो कित्याक यूज करप, कसल्या रेसिपीन यूज करप तो परत आनी सांगना. तर हो आमचो फीश करी मसाला जालो. आता रेड चिली पावडर दाखयता तुमकां. तर हो जो आसा ना तो रेड चिली पावडर आसा. हेजो कलर सुद्धा पळोवंक शकता. रेड चिली पावडराचो तुम्ही कलर सुद्धा हांगसर पळोवपाक शकता. बरे तरेन येयल्लो आसा आनी हो स्पेशली ना फीश फ्राय बीन करपाक सुद्धा खूब टेस्टी सामको. तो कलर जो आसा तो मातसो लायट आसता, हेजो मातसो डार्क आसता. रेड चिली पावडराचो सुद्धा खूब रिस्पॉन्स बरो येयला. म्हटल्यार स्पेशली फीश फ्राय करतना सुद्धा टेस्ट खूब बरी येता म्हणून अशें म्हणजे सबस्क्रायबर सांगतात. हे पळयात. सो हो जालो आमचो रेड चिली पावडर. होऊ शकता तुम्ही. हो पळयात. हे दोनूय स्टॉकान येयल्या. गरम मसालो नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां दाखयता. सो हे तर सद्या रेडी जावन येयल्ले आसा. सो दोनूय तुम्ही ऑर्डर करू शकता. तर हे जाले आमचे मसाले. तेज्या उपरांत आता तुमकां दाखयता ते म्हटल्यार हळसाणे आनी शेंगदाणे आसा हांगसर. हळसाणे तुम्ही पळोवपाक शकता. हे पळयात. हळसाण्याची क्वॉलिटी तुम्ही पळोवंक शकता. हे पळयात. सो हेजो रोस बीन नाही भरपूर बरो जाता आनी हे नाही ऑलरेडी सुकयल्ले आसता. सो तुमकां सुकोवपाची बीन गरज ना. व्हरपाचें आनी फकत बऱ्या तरेन पॅक करून दवरपाचें. आनी मिडियम सायज हे हळसाणे आसा. हे पळयात. सो लास्ट टायम असले ते मातशे मोठे असले सायजीन. हे जे आसा ते मातशे मिडियम आसा आनी हे सुद्धा स्टॉकान येयल्ले आसा. म्हटल्यार एकान अशें म्हटल्यार ऑर्गेनीक आसता हे सामके. हेजो रोस बीन खूब बरो जाता. फाटल्या दिसांनी म्हणजे सबस्क्रायबरान सुद्धा खुबशे क्वॉन्टिटीन हे घेवन गेल्ले आसा. एका सुद्धा रिस्पॉन्स खूब बरो येयला हळसाणे स्पेशली. तर हे पळयात. हे आसा हळसाणे. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करपाक शकता. हे पळयात. हे जाले आमचे हळसाणे. तेज्या मागीर तुमकां शेंगदाणे दाखयता. हे पळयात. हे आसा शेंगदाणे. शेंगदाण्याची क्वॉलिटी सुद्धा तुम्ही हांगसर पळोवपाक शकता. खूब जाणांनी शेंगदाणे घेतले. हे पळयात. सो हे आसा शेंगदाणे. तुम्ही कितें म्हणटा हे कमेंट करून सांगात. आनी बऱ्या तरेन ते सुकयतात. म्हटल्यार टेन्शन ना मागीर व्हरून सुकोवंक जाय म्हणून. हे पळयात. तुमकां गर सुद्धा दाखयता. हांगसर पळोवपाक शकता तुम्ही. गर भरपूर बरो आसा. हे पळयात. अशे तरेन हे शेंगदाणे आसा. हे बीन आतां म्हाका पॅक करपाक जाय. सबस्क्रायबरान म्हाजे ऑर्डर केल्या. म्हटल्यार कोणी 2 किलो, कोणी 3 किलो, कोणी 1 किलो अशें ऑर्डर केल्ले आसा. हे पळयात. आनी हे बरे तरेन अशें सुकयल्ले आसा. जर तुमी फोडीत न्हय. हे पळयात. आवाज आयकूंक शकता. बरे तरेन सुकयले हे. म्हटल्यार सुकोवन बी दिता. तुमकां फकत व्हरून ते बरे तरेन पॅक करून दवरपाक जाय. हे पळयात. म्हटल्यार पावसान खावपाक बीन बरें मातशें रुचीक सामकें. आळू बीन करता तेन्ना सुद्धा हे घालू शकता तुम्ही. सो हे सुद्धा स्टॉकान म्हाज्या येयल्ले आसा. शेंगदाणे आमी शेंगदाणे म्हणटा, थोडी भिंटा बीन म्हणटा तेका. हे सुकयल्ले म्हटल्यार उकडून खावपाचे अशें ना. सुकयले म्हणजे भाजून खावप मागीर ते पावसान. सो हे तरेन अशे तरेन म्हाजे कडेन सद्या स्टॉक येयल्लो आसा. सो पळोवपाक शकता तुम्ही. रेड चिली पावडर, फीश करी मसाला, हळसाणे आनी तेज्या मागीर शेंगदाणे. हे चारूय स्टॉकान येयल्ले आसा. बाकी मूग बीन ना म्हाजे कडेन. तर हे पळयात. हे जाल्यार आमचो स्टॉक म्हणटा तसो. सो गायज तुम्ही स्टॉक तर पळयलो. आतां हो जो स्टॉक आसा तो म्हाका आख्खो पॅक करपाक जाय. शेंगदाणे बीन पॅक करपाक जाय. सो ते पळोवया आतां कशा तरेन पॅकिंग करून गावता ते. कारण बॉम्बे सुद्धा शेंगदाणे म्हाका धाडूंक जाय. तेका लागून मेन टास्क जे आसा ते शेंगदाणे बीन बरे तरेन पॅक करूंक जाय. आतां तुमकांय खबर आसा पावस पडटा न्ही. ह्या पावसान मातशी पार्सलां बऱ्या तरेन पावपाक जायना. तेका लागून बाकी मसालो बीन कसो आसा तो पॅकेटान आमी पॅक करतना तेजो काही प्रॉब्लम ना. बाकी हळसाणे बीन जे आसा ते फुगोवंक जायना तशें आसा. तेका लागून आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें गरम मसालो बी स्टॉकान येतलो. सो ते बीन खूब जाणांचे पेंडींग ऑर्डरी आसा. आतां पळोवया कशा तरेन पावस एडजस्ट जाता त्या प्रमाणे हांव एक तर हाडून दितलें नाल्यार एक तर पोस्ट करतलें. कारण ह्या पावसाचे वचून दिवप म्हटल्यार म्हाका रिस्की कशें दिसता. हेवी पावस पडटा सामको. तुमी बीन पयलां आसतलें. तर आतां फटाफट हांव पॅकिंगेक बसतलें. कारण लायट जी आसा ती आमची येता वयता. लायटीचें कांयच सांगूं नजो. तेका लागून बाकी हो पळयात आख्खो मसालो आतां पॅक करूंक जाय. पावसान तर भरपूर काळोख केला. सामको आवाज करूनच पावस येताना आवाज येता की नकळो बट व्हडलो आवाज येता पावसाचो एकदम सारको.
सारको म्हणटा तसो. सो एकदम येतलो पावस. सो आतां पॅक करूंक बसतलें हांव. संजयची हेल्प आसता जाल्यार खूब बरें जाता, बट तोय बीन सद्याक कामाक खूब बिजी आसा, त्या कारणान न्हय तेका पॉसिबल जायना. तरी बट सांजचो येतलो तो, पॅकिंग करूंक जाय खूब न्हय, तेका लागून एकल्या कडेन इतलें पॅकिंग जायना, तेका लागून लेबल लावप आसता, खुबशीं कामां आसता. सो चला, बाकी आनी कितें स्टॉकान जर येयलें जाल्यार मागीर हांव सांगता तुमकां. ओके, बट सद्या हळसाणे आसा म्हाज्या कडेन, सो ते तुमी काबार जावच्या पयलीं बेगिना कोणाक जाय जाल्यार ऑर्डर करूं शकता. तर चला, पावस येयलो. पॅकिंगेक बसलेले, पण कितें फायदो, लायट गेली. लायट येता वयता सामकी, आनी लायट ना जाल्यार पॅकिंग पॉसिबल ना. डल बीन यूज करूं शकता, बट मशिनान मातशें इजी जाता ना. आनी पावस इतलो भरपूर पडटा जाणा की सांगूं शकना पावसान कितें चिंतलां म्हणून कांय खबर. मसाल्याचें काम न्हय, कितलें पेंडींग आसा जाणा. म्हाका गरम मसालो भाजूंक जाय, आनी हांव केन्ना पळयता की हो पावस कमी जातलो आनी मसालो भाजूंक गावतलो अशें पळयता. आनी आतां सांगपाक गेल्यार इतलो जोरान पावस पडटा ना, भितर काळोख जालो म्हणून भायर येयलें. परत आसलें तशें पॅकिंग बसतलें हांव आतां. पावस यो, लायट यो, कितेंय करूं, एटलिस्ट भरून तरी दवरतलें हांव मसालो. आतां दाखयता तुमकां कितले जोरान पावस पडटा जाणा, भयंकर भयानक सामको. कितलो पावस पडटा पळयात. आनी ह्या पावसाक कोण येता सांगात, ही कोण येता सांगात, मम्मी रेनकोट घालून पळयात. हय, हाय हॅलो कर मगे, हाय करता पळय. सो पावसूच कसलो पडटा, कितें पावस पडटा पळयात. 3 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस. कितें चिंतला बाबा तूं, कमी जा. आनी पळयात मम्मी, लायट गेली. सो पळोवया आतां लायटीचें कितें कांय भरोसा ना सामको. येता वयता, कितले दीस जाले, 3 दीस जाले कंटिन्युअसली आमकां लायट ना. रातची येता, बाकी दीसभर कांय लायट नासता. तेका लागून हे आख्खें काम जें आसलें न्हय तें म्हाजें डिले जायत गेलें, पेंडींग उरलें सामकें. सो पळोवया आतां बसतलें हांव पॅकिंगेक, कशेंय जावं, पूण करपाक जाय म्हाका. खूब दीस फुडें धुकल्ले हांवें. सो ऑर्डरी मागीर तशेंच उरता न्हय तें. सो चला, मागीर मेळटा तुमकां. लायट येयली काय मेळटा, त्या म्हणसर भरून घेता पॅकेटां सगळीं आनी मागीर मेळटा. सो गायज, अजून म्हणटात तशें नाही, लायटीचो कांय पत्तो ना. आनी हांवें हांगसर नाही फीश करी मसालो जो आसलो तो भरून घेतलो बऱ्या तरेन. जितलो हांवें काडून घेतलेलो न्हय तितलोय बीन भरून जालो म्हाजो. हांगसर हांवें पॅकेटां भरून घेतल्या. बाकी पॅक करपाचें कांय हें ना, कारण लायट ना तेका लागून. सो दाखयता तुमकां, हांगसरूच अशी अरेंज करून दवरल्या. आनी आतां रेड चिली पावडर सुद्दां हांव भरून घेतलें, म्हटल्यार एटलिस्ट सांजचें तरी म्हाका पॅक करूंक गावतलें न्हय तेका लागून. आनी फाल्यां एक शेंगदाण्याची आनी रेड चिली पावडराची ऑर्डर आसा, ती बीन म्हाका दिवपाक जाय. सो बाकीचे शेंगदाण्याचे ऑर्डरी आसा ते पळोवया कशा तरेन दितले ते. बट फाल्यां संजय घेवन वयतलो ऑफिसान आनी पळोवया मागीर थंय व्हरपाक सांगतलें हांव. म्हटल्यार म्हापसाची ऑर्डर आसा ती. सो संजूच्या ऑफिसान येवन मागीर कलेक्ट करूं शकता न्हय, सो प्रॉब्लम ना. तर दाखयता तुमकां, हांगसरूच दवरलें पळयत हांवें. आनी काळोख सामको, सगळी कडेन सामान आसा मसाल्याचें. आनी लायट येता वयता सामकी, बेज्जार हाडलो लायटीन सामको. सो ही पळयात, अशे तरेन हांवें सगळी म्हणटा तशी भरून दवरली. ही जितली बी दिसता न्हय पॅकेट्स तितली फीश करी मसालो आसा हो पळय. सो अशे तरेन हांवें भरून दवरला. आनी ही पॅकेटां मागीर पॅक करूंक गावतली, म्हाका इजी जातलें न्हय. सो हांवें नोट डावन करून घेतलेलें, जशी म्हाका पॅकेटी जाय, लायक 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg त्या प्रमाणे हांगसर हांवें भरून घेतलें. सो हितून 1/4 kg आसा, थोड्यांक नाही 1/4 kg अशे पॅकेटां जाय आसता. म्हटल्यार मागीर एक पॅकेट काडलें काय बाकीची पॅक उरता न्हय, एक करून अशें मागीर काडपाक मेळटा न्हय यूज करपाक, तेका लागून. सो अशे तरेन हें पळयात, हें जालें. आतां रेड चिली पावडर आसा तोय बीन आमी अशेंच भरून घेतली. आनी हांगसर आतां न्हय मम्मी म्हणटा तशी ते टपान दवरता, कारण बरें जातलें न्हय अशेंच दवरपाक. सो तेका लागून. आनी तो पळयात रेड चिली पावडर. सो एक तर काळोख जालो सगळी कडेन,
आणि सगळीकडे अशे तरेन नाही सामान आसा हे पळयात मसाल्याचे बीन कितें कितें सो ते दवरपाक जाय आतां सारकें पळयात सो अशे तरेन घालून दवरतले आमी सगळे मागीर बेगिना लायट येयली जाल्यार बरें जातलें बेगिना काम तर आतां चला रेड चिली पावडरूय पॅक करपाक घेवया आणि ह्या 2 दिसांक नाही पावसान तर इतलो बेज्जार हाडला ना कंटिन्युअसली पावस भायरूय वचूंक गावना कसलें काम करतलें म्हटल्यार करूंक गावना आणि मेन आमकां व्हडलें काम आसा तें मसालो भाजूंक जाय गरम मसालो तोय बीन भाजपाक चान्स ना कारण भाजलो सुद्दां न्हय जाल्यार तो सोमतो ग्रिनीचेर व्हरोंक जाय आणि लायटूय नासता ग्रिनीचेर व्हरोन दवरलो जाल्यार तो मोव जातलो न्हय तेका लागून प्रॉब्लेम जाता आणि त्याच्या भायर म्हणटा तशें आमी बायकीन व्हरता न्हय स्पेशली 2 व्हिलरीचेर व्हरता गरम मसालो या कसलोय मसालो घालून पिशवे सो तो भिजोंक जायना न्हय ते एक प्रॉब्लेम आसा सामकें आतां पळोवया कशा तरेन जाता तें तुमी मातशें म्हाका अंडरस्टँड करून घेयात कारण सद्या अचानक पावस पडपाक स्टार्ट जालो पळयात आणि तोय बीन इतल्या हितून पडटा सामको कंटिन्युअसली पडटा तेका लागून मातसो सगळे ऑर्डरी मातशे डिले जाले सो आय होप सो तुमी म्हाका समजून घेतली कितें पडलें वायरीचेर हे पडलें दिसता मागीर वायरीचेर पडलें इतले तुफान टायप पावस पडटा ना की वायरीचेर आत्तां चुरड पडलें सो भयंकर डेंजर पावस पडला सामको विचित्र 2000 years later. सो गायज आता नाही व्हिडिओ कंटिन्यू करता वदळ तुम्ही पयलेच आसतले मसालो बीन हांवें भरून दवरलेलो बट पॅक करूंक ना आणि आता नाही रातची 10:30 जाल्ली आसा सो आता पॅकिंगेक आमी स्टार्ट केल्लें आसा आणि संजय सुद्दां येयल्लो आसा हांगसर तर वदळच्यान पॅकिंग करूंक ना कारण लायटूच नासली आमची आणि सबंद दीस म्हणटा तशें लायट ना ती ना सांजची सुद्दां लायट ना सो आतां लायट आसा सो आतां आमी फटाफट पॅकिंग करून घेता म्हटल्यार सद्या नाही फिश करी मसालो तेणी पॅकिंगेक घेतलेलो आसा सो बरें जालें नाही भरून दवरलें म्हणजे पॅक करपाक इजी जाता सामकें आणि तेच बरोबर भरपूर पावस आतां सांजचो ना इतलो पावस पडला इतलो म्हटल्यार भरपूरच असो पावस पडला सांगूं शकना तितून सामकें गूप केल्ले पावसान काळोख केल्लो सामको आणि तितून दुसरें म्हटल्यार आमची लायट बी प्रॉब्लेम करताली बट वाज हाडला भरपूर पावसान तर आतां हांगसर पॅकिंगेक स्टार्ट केला दाखयता तुमकां आणि त्याच बरोबर आतां शेंगदाणे बीन कशें कितें पॅक करता तें पळोवया कारण ते पावसान भिजोंक बीन जायना न्हय तेका लागून सो सद्या हांगसर तेणी पॅकिंग स्टार्ट केलें पळय अशे तरेन सिंगल म्हणटा तशें पॅकिंग करून हें केल्लें आसा एका परत पॅकिंग वयतलीच सेकेंड तर सद्या तर अशें केलां कटरी किजी आसा हे पळय सो दाखयता तुमकां संजय पॅक करता हांगसर सो हो पळय संजय हाय हॅलो कर मरे खूब दिसांनी न्हू कमेंट बी येयल्ला मरे संजय हालीं दिसाना व्हिडिओन म्हणून तर एक्चुली संजय कामान बिजी न्हू रे आनी तेच्या भायर पावस बी भरपूर पावस रे म्हापसा बी पावस ना आमच्याच हांगसर पडटा दिसता तो सगळें व्हांवून गेला म्हणल्यार भरपूर उदक बीन भरला खंय म्हापसा तर हे पळयात हांगसर तो पॅकिंग करता आणि त्याच बरोबर टायम दाखयता तुमकां हां सो हे पळयात पळोवंक शकता आणि रातची आमी आतां अशी पॅकिंग करता सो कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करा ऑर्डरी मातशें हें जातलें न्हू रे कारण पावस बी पडटा भरपूर न्हू सो कुरियर म्हटल्यार आमी पोस्ट केल्या उपरांत ते कशें कितें पोस्ट तुमच्या पर्यंत पावता तें पळोवंक जाय पोस्टान पावतले तरी बट सगळी कडेन पावस चालू आसा न्हय सो तेका लागून मातशें प्रॉब्लेम जातलो सो हे पळय हांगसर पॅक करता आनी थंय व्हरून दवरता आमी सो इजी जातलें ना आनी संजय कितें तरी घेवन येयला दाखयता तुमकां कितें घेवन येयला आसतलो सांगात पळोवया सो येताना नाही हांवें तेका हें घेवन येवंक सांगलेलें म्हणजे आमचे पॅकेट्स बीन काबार जाले हाफ केजीचे पॅकेट्स बीन काबार जाल्ले सो आमी नाही अशेंच पॅकेट हाडटा फूल पॅकेट हाडटा सो आमकां तें इजी जाता कारण रोखडे काबार जाता न्हय तेका लागून आनी हितून कितले आसता संजय हितून हे एक पॅक हां चड आसता ओवरऑल 200 बी
सो आन्सर असा दिसता. आय थिंक सो 200 किती तरी पॅकेट्स असता हे. हाफ KGचे हाडला आमी आणि काबारूय जाल्ले आमचे. आणि त्याच्या भायर हे हाडला. सो दोनूय पॅकेट्सूच आसा. सो आता आमकां यूज जातलेच ना. ऑलरेडी आमी असले दोन हाडलेले बट ते काबार जाले. हे अशें आसा. सो ही सेकंड पॅकिंग आसता आमची. एका ही वयता मागीर खबरूच आसतलें ऑलरेडी दाखयला हांवें. सो काय अशी आसता. ही फर्स्ट ही सेकंड. सो अशे तरेन तर आतां हांवूय लेबलां बीन घालतलें तांकां कारण रेड चिली पावडरूय मागीर सोमतोच तो पॅकिंग करपाक घेतलो ताका लागून. तर गायज हांगसर आमचो न्हय सगळो मसालो पॅक करून जालो हो पळय. सो अशे तरेन आमी अरेंज करून घेता म्हटल्यार मागीर फुडल्या ऑर्डरी पॅक करपाक इजी वयता न्हय. डायरेक्ट काडली आनी बॉक्सान पॅक केली. सो सद्या दोनूय पॅक केले. बरे तरेन जाले म्हणू शकता तुमी. सो हाफ KG 1 KG 1/4 KG नरे. आणि आता भरपूर पावस पडपाक स्टार्ट जालो न्हय. सो फीश करी मागीर स्टॉक तुमकां मेळचो ना. इतले बेगिना फीश करीचो स्टॉक येवपाक आतां पॉसिबल ना रे. सो हो जो स्टॉक आसतलो तो फीश करीचो लास्ट स्टॉक आसतलो. तेज्या उपरांत मागीर जेन्ना पावस कमी जातलो तेन्ना डायरेक्ट म्हणटा तसो स्टॉकान येतलो. सो संजय कामावरसून येवच्या येवन कामाक लागलो. तर आता फुडलें काम आसा तें करया. सो आतां हांव शेंगदाणे घेवन येता. 1 KG दवर आं. जेची शेंगदाण्याची ऑर्डर आसा ताका 1 KG फीश करी जाय. सो जालें. जड आसा कितले ते. तर ना म्हटलें कितलो किलो आसा तो 12 आनी ऑलमोस्ट हय 25 किलो बीन आसतलो. सो आतां आमी हांगसर न्हय शेंगदाणे पॅक करपाक स्टार्ट केले. आनी शेंगदाण्यांचो आवाज पळयात. बरें सुकले ते. ऑलरेडी सुकयल्ले आसता. फकत तुमी पॅक करून दवरपाचे आनी जाय तेन्ना तुमी पावसान भाजून खावपाचे. भितरूच घालता मरे. तर गायज हांगसर आमी न्हय अशे तरेन पॅक करता. म्हटल्यार ही फकत न्हय आमकां संजूच्या ऑफिसान व्हरून दवरपाक जाय. सो जे म्हजे सबस्क्रायबर आहा ते मागीर कलेक्ट करतले. सो ताका लागून बॉक्सान घालूंक ना. अशे तरेन आमी पॅक केले. सो भितर 1 KG फीश करी आनी 2 KG हे आसा शेंगदाणे आसा. टायम कितलो जालो आमी 11:30. तर गायज हांगसर न्हय 11:30 जाल्ली आसा. सो अशे तरेन आमचें काम हें चालूच उरतलें. सो पळोवया कितल्या मेरेन चालू उरता तें. कारण खुबश्यो ऑर्डरी आमकां पॅक करूंक जाय ताका लागून. आनी आतां पावस सुद्दां कमी जाल्लो आसा. सो चला तर गायज आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या अनुसार देव बरें करून. आनी जर कोणी मसाला ऑर्डर करूंक ना जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. सो तेजेर तुमी म्हाका व्हॉट्सॲप कॉल ऑर व्हॉट्सॲप मेसेज करूं शकता. सो चला तर बाय बाय. गुड नायट.